गोंयांत लोक वेगवेगळ्या जातीचे सुणे पोसतात, पूण कांय लोक लसीकरण करिनात. ताका लागून हे वेगवेगळ्या जातीचे सुणे मनशांचेर हल्लो करतात. मनशांचेर हल्लो करपी वेगवेगळ्या जातीच्या सुण्यांचेर गोंयांत आतां सावन बंदी घालतले, अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केली. संवसारीक रेबीज दिसा निमतान मुख्यमंत्र्यान ही घोशणा केली. On the occasion of the World Rabies Day, I appeal to all the Goans. कित्याक आमी रॅबीज कंट्रोल स्टेट म्हणून आहा, बाकीचे बरेच जाण आपल्या पॅशनी खातीर कुत्रे हाडून घरान दवरता, बट दे आर नॉट डुईंग द वॅक्सिनेटेड. म्हणजे म्हाका दिसता फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं तालिगांव आमी पळयताले की एकट्याच्या घरांतल्यान वयता आसतना गेटी वयल्यान एका कुत्र्यान उडी मारली, आनी त्या कुत्र्यान उडी मारली आनी चावलो कोणाक? एका धाकल्या भुरग्याक. He is admitted in the Goa Medical College for more than 4 to 5 days. He is serious. 4 ते 5 दीस ऍडमिट उरलो. तो बाबडो रस्त्या वयल्यान वयतालो, म्हणजे तेका पॅशन कुत्रे दवरपाचे, आनी वाटेन वयतालो तरी कांयच करूंक नाशिल्लें. त्या खातीर हांव समेस्त गोंयकारांक हांव अपील करता की तुमी जर डॉग हाडटा आसत, म्हणजे सर्टन ब्रीड वी वॉन्ट टू बॅन. वॉट टायप ऑफ इट इज? पयर आमी म्हणटाले की ते सर्टन ब्रीड ज्यो सामक्यो आसता त्यो आमकां बॅन करपाक जाय स्टेटीन दवरून उपयोग ना, कारण दे आर मॅक्झिमम डायरेक्टली अटॅक करता. दे आर अटॅकिंग स्पेशली ऑन द ह्युमन. डायरेक्टली अटॅक करून तांकां दे आर ऑल्सो म्हणजे घरांत दवरता ताका ते वॅक्सिनेटूय करिना. सो दॅट समेत गोंयकारांक सांगता तुमी ॲट प्रेझेंट एटलिस्ट म्हणजे ऑल द डॉग्स हॅव वॅक्सिनेटेड फॉर द रेबीज वॅक्सीन. Even though we are starting with the sterilization process in future, Mission Rabies is submitting the project to us, and if entire dog from the state we are doing the sterilization process step by step. We are doing the sterilization to keep the control on the population of the dog. जर कुत्रे चड जाले आसत जाल्यार तांचो सगळ्यांत चड व्हडलो त्रास कोणाक जाता? आमकां जाता. म्हणजे जे रोड एक्सिडंट जे सफर जाता आमी पळयता ऑन एन एवरेज म्हणजे 1 ते 2 एक्सिडंट डेली जाता, आनी विथ अ मेजर इंजरी म्हणजे हेड इंजरी आसतले, फ्रॅक्चर्स आसतले. गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचून जर पळयत जाल्यार सगळ्यात व्हडले 1 ते 2 एक्सिडंट मेजर एक्सिडंट सातत्यात बिकॉज ऑफ डॉग्स जाता.